they need 220 days for the whole academic year. So for that reason, they can't directly cancel the classes. But the director is aware that a lot of the schools are leaving half day, and some of them are doing full day. So they are not, going to be saying anything. They are, they're leaving it up to each and every schools to decide what is the condition. If electricity power failure is there, then they can release the children early. Or if it's too hot, they can release the children early. Or even if there's shortage of water supply, they can release the children early. संचालक झिंगडे म्हणतात सरकाराकडेन चर्चा करता, मात सध्या शाळा फुडें धुकलप शक्य ना. 46 टीचर्स तालिगांवचे टिचर्सांनी ते रिप्रेझेंटेशन सायन केलां अशें म्हणटा, डिमांडींग पोस्टपोनमेंट ऑफ रिओपनिंग. पावस ना, उदक ना अशें म्हणून. सो कितले दीस हांवें ताका विचारलें कितले दीस करपाचे, आनी हांवें समज 4 दीस डिले केलो आनी तरी पावस पडलो ना जाल्यार मागीर सो कांय तशें येना न्ही. आनी आज थोडे कडेन पावसूय पडला. सो अंडर दीस सर्कमस्टान्सीस हांवें गव्हर्मेंटा कडेन डिस्कस करून डिसिजन घेवचें पडटलें. म्हणजे आमच्या रुला प्रमाणे 5 ते 11 जून पर्यंत रिओपन जावपाक जाय. नॉर्मली आमी जुनाच्या पयल्या सोमाराच्यान ओपन करता. आनी आतां जर आमी डिले केले जाल्यार मागीर ते 220 डेज जावपाक लागून एप्रिलान एग्जाम पावतली मागीर फुडें. मागीर तेन्ना परत एग्जाम आन्सर करपाकूय भुरग्यांक प्रॉब्लेम येतलो. आनी आतां सुद्दां थोडीं स्कुलां भुरग्यांक मातशें बेगीन सोडटात चड जर गरमी जाता जाल्यार. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी नवसराज साळगांवकर.